इंडिविज्युअल्स आशिल्ले आमी पयलीं इंडिविज्युअल्स आशिल्ले आतां सेम ग्रूप ऑफ इंडिविज्युअल्स will be continuing further under the banner of Seva Fields in Talegaon. Acronym is Advocate Kundli Raikar. Okay, he is Xavier Almeida and she is Cecil. Now Xavier Almeida is the convener of this new forum that has been started. I will be providing legal assistance. I am the legal advisor of the forum, and we will be moving now to get more and more people into the movement. That is one. Now, आज हे आमी कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स दवरला बिकॉज थोडे दीस पयलीं दॅट इज 5 तारखेर ताळगांवचे जे नागरीक आसा जे सिटिजन्स आसा विलेजर्स ग्रामसभा मेंबर्स तांणी एक मेमोरंडम दिला कोणाक सीएमाक दिला आनी सेम कॉपी सरपंचाक दिला कितें सांगला त्या मेमोरंडमांत सांगला की दोन गोष्टी एक विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा आमचो खंयचो ताळगांवचो विच इज अ रायट कॉन्स्टिट्युशनल रायट तो इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करा तो तयार करा आणि सेकंडली मोस्ट इम्पॉर्टंट जो पर्यंत तो तयार जायना तो पर्यंत तुम्ही शेतांची तुम्ही भरपाची आसा आता 2-4 जाग्याचेर आता सध्या चालू आसा ते तुम्ही ताबडतोब बंद करा सो आम्ही सरकारा कडेन आता मागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अँड मिस्टर हो आमचो कोण तो अग्नेल की विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन करा आता विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन करा म्हणल्यार वाय आर वी सेइंग दिस आता सगळ्यांक खबर आसा जे लिगल फ्रेटर्निटीन कोण आसा तांकां खबर आसतली वी आर गावन्ड बाय द कॉन्स्टिट्युशनान कितें म्हणलां की प्लॅनिंग पावर्स जे आसा पळय डेव्हलपमेंट पावर्स जे आसा पळय ते डेव्हलपमेंट पावर्स आसा ते गांवच्या लोकांक दॅट इज म्युनिसिपॅलिटी दॅट इज पंचायतींतल्या लोकांक ते लोक पंचायती करतले आनी विदीन द म्युनिसिपल एरिया म्युनिसिपॅलिटी करतले एक क्लियरली आसा very clearly set out. Now, second, after the 1992 73rd Amendment of the Constitution, कितें जालें की 1994 पंचायती राज ऍक्ट आयलो पंचायती राज ऍक्टान कितें सांगलां की प्लॅनिंग पावर जे आसा पळय ते पंचायतीक आनी ग्रामसभा सेक्शन 238-239 आफ्टर दॅट इन 2008 कितें जालें की प्लॅनिंग रूल्स आयले फॉर द विलेज पंचायत एरिया नाव आय एम ओनली रिफरिंग टू विलेज पंचायत एरिया वी आर नॉट गोइंग इनटू द म्युनिसिपल एरियाज सो ते रूल्स आयले 2016 अगेन एडिशनल डायरेक्शन्स आयली ही अजून पासून इम्प्लिमेंट करूंक ना इट इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्युशनल एंड स्टॅच्युटरी रायट that we need these plans to be prepared कित्याक हेंचे पळय चल्लां पळय आतां इट इज विदाउट बेसिस आतां इफ यू लुक एट दीस वॉट आय सेड जस्ट नाव एंड जस्ट ऑपोजिट ऑर तेच्या अगेन्स्ट जर तुवें ओडीपी दवरलो ओडीपी लिगल सँक्शनूच ना ओडीपीक त्या ताळगांवचो जो ओडीपी 2028 केला पळय ताका लिगल सँक्शनूच ना बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा ह्या गोष्टीचेर सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा जे पावर्स पळय पंचायतीक दिल्या इन्क्लुडींग द ग्रामसभा ते पंचायत आनी ग्रामसभानूच एक्सरसायज करपाक जाय म्हणून तेणी ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय आतां तुमी तर तो व्हरून तर एक टावन टीसीपी बॉडी हाडली पीडीए बॉडी हाडली आनी मागीर सांगलें ना ना मोर लेस वी आर डुईंग द सेम थिंग सुप्रीम कोर्ट म्हणटा नथींग डुईंग whether you are doing it in whatever form you cannot substitute what is given by the constitution very clear it is very clear so therefore आमची मागणी आसा आतां from now on कितें तुमी तो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा पळय तो इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करा स्टार्ट द एक्सरसाइज प्लीज डोंट टेल अस कोविड आसा आनी कितें आसा कोविड आसतना तुमी सगळे इलिगल कामां करता करना सेक्शन 144 आयलान तुमी डंपिंग करता सेक्शन 144 आयलान सगळे इलिगल फिलिंग चालू आसा पण तुमची इलिगॅलिटी जेन्ना चालू आसा आनी आमचो जो हक्क आसा गांवच्या लोकांचो जो हक्क आसा तुमी मारून तो कसो करूंक शकता कशें करूंक शकता तुमी म्हणजे देर हॅज टू बी सम लॉजिक न्ही And again, I am appealing to Mr. Sawant because Sawantak आम्ही address केला, the honorable CM of this state, की तू येऊन किती ते सांग तू किती करपाक येते. आता गेल्ले फाटी आम्ही म्हाका लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला की जेन्ना हाय कोर्ट was deciding that Goa Foundation I don't remember that it Alvarez petitioner तेजे जेन्ना पळय हे आशिल्ले पिटिशन डिसाइड जाताले हाय कोर्ट विचारता तुमकां की रूल्स फ्रेम केले काय ना तुम्ही सांगता ना फ्रेम करूंक ना रूल्स आनी पळय जाल्यार रूल्स फ्रेम केल्ले आसा ही जी हायड एंड सीक चल्ला पळय न्ही आपालिपा चल्ला पळय ते बंद करा आमकां आमचो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन दिया वी वॉन्ट द प्लॅन अर्नस्टली एंड इमिजिएटली आनी अंटील देन हें जें पीक चल्ला पळय न्ही शेतांनी इन्क्लुडींग ह्या आमचे खंयचे 53/5 to 7/12 आसा पळय तें सुद्दां इमिजिएटली बंद करपाचें आतां थंय तेणी काम कितें स्टार्ट केलां बिकॉज फॉर वॉट एवर सम technical difficulty
काम स्टार्ट केला, बट दॅट ऑल्सो फिलिंग इज एब्सोल्युटली इलिगल. थँक्यू. कितें प्रश्न आसा विचारा.